बुधवारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली। हे बसकेक वेगवेगळे महत्वाचे निर्णय घेतले। ITIत प्रवेश घेवपाक चलयां खातीर खास मुख्यमंत्री सुकन्या कौशल येवजण 2026 सुरू केल्या। हे येवजणे खाला ITIत प्रवेश घेवपी चलयांक 100% शुल्क माफी मेळटली, अशें मंत्रिमंडळाच्या बसकेक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगले। तशेंच रेल्वे स्टेशनांचेर सुविधा उबारपा खातीर रेल विकास निगम लिमिटेड कडेन MOU कबलात केला। सुलभ इंटरनॅशनल CSR तत्वांचेर शौचालय बांदतलो आणि VBG राम येवजणेची आयच्यान कार्यवाही जातली, अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगले। हातूंतले पयले डिसिजन जे आसा which is an memorandum of understanding between the government and the Rail Vikas Nigam Private Limited for the development of the infrastructure project in the state of Goa, RVNL. It is a MOU. Various वेगवेगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे स्टेटीत आसा ते आमी जसो NBCC बरोबर केला त्याच पद्धतीची वेगळी इन्फ्रास्ट्रक्चर तांच्या कडेन दिवन ते डेव्हलप करप ह्या बेसिसाचेर। रिनोवेशन मॉडिफिकेशन्स ऑफ द पब्लीक टॉयलेट थ्रू द आमचे सुलभ इंटरनॅशनल हांच्या कडल्यान ते डेव्हलप करपा खातीर घेतलेले आसा। ऑन द CSR बेसीस ते करतले। वेरियस टॉयलेट्स आसा गोवा टुरिझम डिपार्टमेंटाच्यो 19 विकसित भारत गॅरंटी फॉर द रोजगार अँड आजीविका मिशन GV रामजी आम्ही आज एडॉप्ट केले। फ्रॉम द 1 जुलै ऑनवर्ड्स इन फोर्स गोंयांत हाडले। वेगवेगळे वेरियस अंडर G रामजी ह्या स्किमीच्या अंतर्गत जो वेगवेगळ्या जाणांक रोजगार आणि हे जे आशिल्ले पळय त्या अंतर्गत हे दितले। मिनिमम वेजीस एज पर द मिनिमम वेजीस जो डिसायड जाल्ले आहा तो पर्यंत ठीक आहे। डायरेक्टर ऑफ द स्किल डेव्हलपमेंट हांच्या वतीन आमी मुख्यमंत्री सुकन्या कौशल्य विकास प्रोत्साहन योजना 2026 ही लॉन्च करता। ज्यो चलयो भुरग्यो ITIनी एडमिशन घेतली तांच्या खातीर फीस आमी पूर्णतः 100% वेव करता। मॅक्झिमम चलयांनी हे ITIनी एडमिशन्स घेवचे जेणे करून आमी स्किलिंग खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करचे ही आमची संकल्पना आसा।